मुणकार कायद्याखाला प्रलंबित आशिल्ले वा जर कोण नव्यान अर्ज करीत जाल्यार ते सगळे अर्ज सरकार डिसेंबर 2026 मेरेन निकालात काडटले म्हूण शुक्रार मुख्यमंत्र्यान विधानसभेत सांगले। मात 70 मालात चडशी घरां ही सरकारी वा आलवारा जमनीत आसात, तांकां मुणकार कायदो लागू जायना। मोकाशांतल्या घरांक मुणकार कायद्याचो लाव घेवपाक मेळटा, मात मोकाशांत रावपी सामक्या कमी लोकांनी मुणकार कायद्याखाला अर्ज केल्यात म्हूण सामाजीक वावुरपी आदोगाद गणपत गांवकारान सांगले। म्हाका दिसता आमी आज मुणकाराक मेसेज दिवची पडटली, भिवपाची गरज ना म्हणून ही मेसेज मुणकारा पर्यंत वचपाक जाय, जाल्यारूच तो जे आसा पळय केसी घालपाक फुडें येतलो। आमी कोणी तरी ताका सपोर्ट करपाक, अदरवायज तेजो इंट्रस्ट वेगळो आसा, ती 800 स्क्वेअर मिटर जागा हाडून बसपाचो आनी कितें, ताका आमी कांयच करूं शकना। फास्ट ट्रॅक मॉनिटरींग जे आसा पळय न्ही, हांव आनी मिनिस्टर स्वता दोनूय कलेक्टरा कडल्यान टायम टू टायम फॉलोअप करीत आसा। आमचो तर टार्गेट आसा, हांव सरळ सांगता की मुणकारियल जे आसा पळय न्ही, सगळ्या जाणांनी एप्लिकेशन घालची, कोणाकूच घालूंक अजून कोणीच हाडूंक ना। आमी जाता आसत जाल्यार डिसेंबर 2026 पयलीं सगळी 100% क्लियर करपाची तयारी आसा। 100% आमी क्लियर करता। त्या खातीर भाटकारांक भियोनाका म्हणून सांग, भाटकारांक भियानास्तर घाल म्हणून सांग। मुणकारांनी घालची एप्लिकेशनां ताका क्लियर करचे पडटले। काल विधानसभेन जो मुणकार संदर्भान जो विषय चर्चेक येयलो, त्या संदर्भान आमी जर 70रीचो विचार केलो जाल्यार 70 पुराय चडशी आसा ही सरकारी जमनीन आसा। म्हटल्यार गांवांत गांवठण म्हणून आसा, थंय त्या गांवठणान गांव वसलेले आसात। तशेंच आलवारा जमनी आसा, ऑर्डरीन दिल्ल्यो जमनी आसा। ह्या जमनीक मुणकार कायदो लागना, म्हणजे सरकारी जमनीन आतां मुणकार कायदो लागना। मुणकार कायदो फक्त भाटकाराशाहीकूच लागता। आनी खास करून जर आमी 70रीचो विचार केलो जाल्यार हांगा ज्यो मोकाशे आसात, उदाहरणार्थ हांगा आमचो वेळगे आसा, सावड्डे आसा, ठाणे आसा, सालेली आसा, खडके आसा, ह्या भागांनी थोड्याशा लोकांनी ह्या मुणकार कायद्याचो फायदो घेवन डिक्लरेशन तांकां मेळोन परचेस सुद्दां तेंच्यांनी जमनी केल्ल्यो आसा। ज्या प्रमाणे पंचायतीक 300 मिटर पर्यंत जमनी मेळटा, त्यो लोकांनी तेजो थोड्या लोकांनी फायदो घेतलेलो आसा। आनी खुबशे लोक आसा अशे जे आयजून मुणकार डिक्लेअर जाल्ले ना, पूण आमी खुबश्यो केसी घातल्यो, हांवें खुबश्यो केसी घातलेल्यो आसा, सालेलीच्यो जावं सावड्डेच्यो। हांगातल्या भाटकारांनी केन्ना विरोध करूं ना। विरोध करूं नासतना लोक केसी घालिना, म्हटल्यार लोकां भितर जागृताय सुद्दां करपाची गरज आसा। आनी दुसरें म्हटल्यार जर खऱ्या अर्थान जर 70रीचो विशय जर सोडयतले जाल्यार सरकारी जमनीन जी घरां आसा, गांवठणान जी घरां आसा, ती दृश्टीनूय सरकारान कायदो करून तोय विशय सॉल्व करपाची गरज आसा। गोमंतक टीव्ही खातीर सपना सामंत।